आज गोंयकार रडटात कित्याक आमची मदय फुडें आहा जी आमची आवय जावन आसा ह्या सरकारान आपले दोळे धांपल्यात आनी जेन्ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर्नाटकान दिलो आनीक तांणी आयज हिंगा डॅम बांदपाक डॅम बांदून उदक डायवर्ट जे केल्लें आसा तें गोंयकारांच्या पोटार आनी ओड्ड्यार पांयान दिल्लो आसा. थोडे म्हणटात की हें सुरू जाल्यार जायते वर्सां जालीं. हें सारकें जावना. कोणू तेन्ना कोर्टाक गेल्ल्यार हें कोर्टान चलतालें. आज केंद्राक आनी गोंयांत तांचोच सरकार आसा. गोंयार खंय दिवंक नाशिल्लें तुमकां कशें करूंक ना. को दिप्याक दिल्लो आसा आनीक केंद्रान हो तांचे फावराक वचपाक तांणी तयारी केल्ली आसा आनी दिवंक ना जाल्यार फुड्यान केंद्र सरकार तांचो कर्नाटका तांचो गोंयांत पयर तांणी ऑल पार्टी मिटींग केली. म्हाका लेटर धाडलें. हांव ना जालो गोंयांत आनी म्हज्यान वचूंक जावंक ना. पूण मागीर म्हाका कळ्ळें की एक पार्टी जे आसात तांणी प्रोटेस्ट करून ते वचूंक ना. तांणी डिसिजन घेतलें अमित शाह मेळपाक. पूण जेन्ना ते दिल्ली गेले ती म्हाका आपोवंक ना. हांव सीएमाक आनी ताच्या सरकाराक सांगूंक सोदतां की हांव मेंबर ऑफ पार्लिमेंट सावथ गोवा. आख्खें अर्द गोंय हांव रिप्रेजेंट करतां. तांगेर ड्युटी आशिल्ली आनी मुगेलो रायट आशिल्लो जेन्ना ते होम मिनिस्टराक मेळ्ळ्यात थिंगा म्हाका तांणी आपोवपाचो. कोणी आपोवंक ना हें ना तें सेपराट. पूण तांची ड्युटी आशिल्ली म्हाका आपोवपाक. हें बीजेपीचो सरकार लोकांक तुमकां संदी दिल्ली सरकार करपाक बट तुमकां रायट ना गोंयच्या लोकांक रडोवपाक. आयज काल सगळे मिटींग जालें. हाजी कित्याक गरज आशिल्ली. तुमी तरी दोळे सारके उक्ते दवरल्यार लोकांक इतले पयस वचून प्रोटेस्ट करपाची गरज नाका आशिल्ली. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां असेंब्ली सुरू आहा ताबडतोब असेंब्लीन पास करून घेयात. दाखोवपाक सबंद गोंयकारांक हें नाका आनी गोंयकारांक वर्मी दिता की तुमी सगळे इतले लोक सांगले वचून सरकाराक दाखयले की आमकां मदय जाय आनी सरकार जो न्हिदलेलो आसा तांची दोळे उगडपाक तुमी हें प्रयत्न केले. तेन्ना हांव मागतां आनीक एक पावट असेंब्लीन पास करात. धाड्यात ऑल पार्टीज न्हू फकत बीजेपी. आनीक हांवूय परते तुमी वेळूंक वतात तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागतां आमकां विसरो नाकात. आमगे इलेक्शन जावं पर्यंत हांव जेन्ना आयज पर्यंत MP आहा 24 पर्यंत कितें आसल्यार आमकांय व्हरात तुमच्या बरोबर कित्याक दीस इज पर्टेनिंग टू गोवा. दुसरें ओपिनियन पोल सोडावे आमचे जाले. जायते जाणांनी कॉमेंट्स दिल्या आनी म्हाका बरें दिसलें. मुदईस ताणें हें दिलें आदलो आमचे मुदई मेंबर की तांणी भरपूर वावुरले. हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां आमी थोडे उरल्यात. हांवूय म्हजो जुनियर BSc करतालो 65 आमी दीस रात वावुरले गोंय सांबाळपाक. हे थोडे आयज फुड्यान महाराजीचेर जे मोग करतात. थोडे हिंगा लिडर्स तांणी गोंय
मर्जन करपाक ते प्रयत्न करताले. आमी झगडले आनी देखून आयज ओपिनियन पोल केल्ले म्हूण आयज गोंय सेपरेट स्टेट जाल्ली आसा. गोंयकार आमचे सारके झगडले म्हूण जी आमची कोंकणी आयज पुरंजिवी आसा. इट इज कोंकणी इज आयडेंटिटी ऑफ गोवा. आयज तांणी मराठी आणखी केल्ली आसा. कोंकणी मराठी कोता येता. मराठी जोडलो महाराष्ट्र व्हडली भास ती, पूण आमकां आमची आयडेंटिटी कोंकण कोंकणी गोंयची. ती कोंकणी वयर केल्यार कित्याक हिंगाचे जॉब जे आसा कोंकणी और मराठी लँग्वेज जावन जाल्यार कोता येता आमकां नाका. आमकां जॉब गोंयकारांक जाय फकत कोंकणी नॉलेज इज नेसेसरी. आमचे पोस्ट ऑफिसांत जायते आमचे जे लोक काम करतात ते महाराष्ट्राचे हिंगा हाडटात, जे कोंकणी नेणोय बरें. कित्याक आमची गोंय महाराष्ट्र सर्कलाची पडटा. डायरेक्टर जनरल बॉम्बे आहा. हांवें सांगिल्लें आसा गांव दाखल म्हणून नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसीस उणे म्हणून जोरी तोरी डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र आसा. पूण जे हिंगा रिक्रुटमेंट जाता तो गोंय जावपाक जाय, फकत कोंकणी जाय. कित्याक पोस्टमॅन जे वतात हिंग मराठी कोण समजता. मराठी शास्तीक हें हांव पार्लमेंटान उलयलां. आनीक एक पावटी काडटलो आनीक हाकाय मेळटलो. सो ओपिनियन पोल जे सगळे वावुरले आमचो जॅक्स गेल, बाबू नायक, सालगांवकर, उदय बेंबरे, दोतोर विली, हे जायते जाणांनी हे व्हडल्यांची नांवां येतात. पूण जेन्ना सबंद लोक शास्त्रीचो आनी सावथाचो आनी नॉर्थीचे सगळ्यांनी बीजेपी ताचे मजेराक वोट दिवंक ना. तांकां हांव पोरबी दितां जो हांव सदांच म्हणटा डोंट लूक एट येस्टरडे विथ टुडेज आयज. पूण तेन्ना तुमी केल्ले म्हूण आयज आमचे सारके मंत्री जाले, चीफ मिनिस्टर जाले, नाय कोणशाक एक दोन MLA जाय महाराष्ट्रांनी बसपाचे. हांव जायते फावट उलयलो की हो सरकारान दोळे उगड्यात. रेंव नासतना घरां बांदूंक जायना. हे पयशे म्हणटात मागीर डिस्ट्रिब्यूटींग करपाक. हांव म्हणटा तुमी जायत्यो सुवात्यो इयरमार्क करात आनी रेंव काडून दिया. कित्याक रेंव नासतना जायना. आयज तुमी म्हणीत रेंव मेळनाका म्हणून मेळटा. पण आयज वाडयलो कित्याक ते भायर सावन हाडटात. कितले फावट हांवें सरकाराक म्हणले तुमी हे वाडोवपाक तुमी हेल्प करतात. कित्याक वस्तू ज्यो म्हारग जाता मागीर भितरीच त्यो सॉय जायनाय त्या थिंगा उरता. देखून सरकार म्हणटात तो टायमार डिसिजन घेवपाक जाय. तुमकां आतां लोकांक निवडून काडले, तुमी सांगले म्हयन्यान मायनींग सुरू जाता, 2 म्हयन्यान मागीर 6 म्हयन्यान जाता. लागीं 4 म्हयन्यां आतां तरी टेंडर जाले. 9 म्हयन्यांनी ते रिजल्ट पडले पयलीं काडलेले आहा ते तरी केले. हांव सीएमाक उलो मारता मातशें जाता तितले बेगीन मायनींग सुरू करात. लोक बरे सफर जाता. हांव तेच बरोबर PWD मिनिस्टराक सांगून तूं बरें सांगता खंय बॉटलो लागल्यार आमकां रिपोर्ट करेल. तुका लोक हांसताय. कर काम तुगेलें. हिंग तूं पोटवना म्हणून उलयता. 2-3 फावटी तुगे इंजिनियराक सांगलें हांव तुका पती सांगलो तें लॅटर करपाक तुका. आमचे कुतोरी 4-5 रोड भितरले काबार जाल्ले आसा. सो एक असिस्टंट इंजिनियराक पयले एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक पळय तांकां सारके मिटींग घेयात सगळ्या असिस्टंट इंजिनियरांची आनी सगळे म्हारग जे आसा ते तुमकां रिपोर्ट करपाक लाय
आनी तोबाटो तांकां धमून घालपाक तूं तांकां ऑर्डर कर. कित्याक सांगूंक सोदता तूं सांगते भशेन तूं केलो जाय म्हूण कोट्टा. सो पोट होला पळय नाका मारगांव पळय आनी हें मारोग तांकां टायमींग दी. हे सगळें तुजे नदरे मुखार हाडपाक आनी जाता तितले बेगीन हे सगळें सारकें करून घेवपाक. आनी चवथें आयज तेच बरोबर एसेंब्ली सुरू आहा. पळय लोकांनी हांव दिल्ली आशिल्लो आमचे कांसावली आनी धर्ना केली हे कोण वेंचून आयल्यात. कितलेच फावट काय सांगलें आमकां माजोड्डे मुखार दाबल लायन नाका. कोण म्हणटलो ओदी कशी प्युअर दिली. जेन्ना मुरमुगांव वास्कोसान जेन्ना गुड्स सुरू जाता ती पळय हिंगा कॉलेज और सावड्डे गेट पावलोले आहा तेन्ना ती सुरू जायली आनी मडगांव ताची क्रॉसींग जायली. क्वेश्चन ऑफ 10-15 minutes ती क्रॉसींग जायली आनी मुखार वचली. पूण आतां तुमी असेंब्लेक पास करात. आमचे एमएलए सांगता आयराकूय उलो मारता. कोल हाडपाक जाय म्हणजे 2 कंपनीक वी डोंट वॉन्ट गोवा टू बी कोल हब. हें फकत कोलाक लागून केल्लें आसा. लोकांले घरां मोकळे करून ते व्हायब्रेशनांनी घरां मोडपाक शकतात आर्मी घरांत. तेन्ना सरकाराक उलो मारता की असेंब्लेक पास करात आनी धाडात केंद्राक. मागीर आमकां ड्युटी आमी ते पार्लमेंटान रेज करपाक चिंचाय हांवें करूंक ना म्हूण हांवें केल्लें आसा. आनी जरूर एक पावट या दुसरे पावट हांव परते रेज करतलो. कित्याक आमकां गोंय साफर जाल्लें नाका. हांव गोंयकारांक उलो मारता तुमी सावथ गोवाक म्हाका निवडून दिला. म्हजी कर्तव्य जें गोंयांत कितें वायट जाता तें थिंगा रेज करपाक. घडये ते आयकताय आनी ते काम पयले उदक येवना. कित्याक तुमी पळयल्लें आसा हो बीजेपी सरकार ते कोणाचे कॅर करना. फकत आपूण रायट तांणी सगळें वाडयलें. सगळें जें देशा खातीर आनी गोंयचें आमचें गौरव जें आसा तें दोळे धाकल्यार कोणशाक दवरला आनी तांचो सरकार चलत आसा. तेन्ना हांव गोंयकारांक आनीक एक फावट पोरगी दिता आनी दाखयलें सरकाराक की तुमी दोळे धाकल्यार ते जागे जायात आनी तुमी जागे जाल्यार तुमी स्टार्ट एक्टिंग ऑन टायम. Justice delayed is justice denied. Any question? बरेच क्वेश्चन एक रेज करता इश्यूज आसा ते. पण अशें खूबदां जाता की अशें दिसून येता की थोडे काँग्रेसीचे लोक आसा ते मुखार सरता. सोशल मिडियाचेर लोकय अशें म्हणटा की खंयचे तरी पर्टिक्युलर अपोजिशन आसा आनी इनफॅक्ट बीजेपी म्हणटा की अपोजिशन आहा तो इश्यू आसा म्हादईचो तो आपले पॉलिटिकल गेनाक लागून यूज करता. हाऊ फार इट इज ट्रू? सी जेन्ना तूं रेज करता इनडायरेक्टली तूं पॉलिटिकली सिरीक पडटा. सो तूं पॉलिटिकली बरें पडटा तूं न्हिदून रावपाचें रेज करप ना. यू डोंट डू फॉर पॉलिटिक्स यू डू फॉर गोवा. बट एट द सेम टायम ते पॉलिटिकली तूं शिरी पडटा. जालें आनी कितें आहा? कोलवा बेनावली बी ते पोस्ट ऑफिस आसा पळय थिंगा सारकें तुका इंटरनेट चलना म्हणटाय ते. सो